बहुजन समाजाचो मनीस जो बारीक धंदेकार आहा ताका लोक सरकारान एक हायकोर्टाची ऑर्डर यूज केली. हायकोर्टाची ऑर्डर कित्या खातीर आशिल्ली, ताजो दुरुपयोग कसो जाता तो MDR म्हणटा तो एक मेन इशू आहा पेडणे तालुक्यात. तशेंच हांगाय बार्देसान तेच आयकूंक येता. बेजिकली बारीक धंदेकार जो बारीक समाजाचो आहा ताका सरकार घेवन ताका काबार करता. ऑलरेडी बार्देस तालुक्यांत रेप ऑफ गोवा म्हणटा ती कशी जाता ती बाब सर्वो फेडरलिसान आमकां फोटोग्राफीक एविडन्स दाखयल्ली आहा. कसो घेवप, कशें प्रायवेट फॉरेस्टाक फोण काडून नाच करप आनी एक मेगा प्रोजेक्ट हाडप जो डेमोग्राफी एफेक्ट करतलो. म्हळ्यार आज कितें जातलें जाणा, पेडण्यान आमी काल पळयलां की CISFचो एक प्रोजेक्ट येता. प्रोजेक्ट 6,000 युनिट्स. एक फॅमिलीन जर 30 जाण मनीस धरले जाल्यार 18,000 वोटर जातले. सो पेडणेकार म्हणून आनी उरचो ना. ते भशेन हांगाय बी म्हाका दिसता देर इज अ टोटल टेक ओवर ऑफ बार्देस बाय नॉर्थ इंडिया. आनी हें जावन बार्देसकार स्थानीक मनीस हो उरचोच ना. आनी हांगाचो सरकार कितें करता, लोकप्रतिनिधी कितें करता, म्हाका दिसता कोणे तरी प्रश्न विचारूंक जाय. हांव आज आयकूंक जायना, चड उलोवपाचें ना. जें कितें उलोवप तें एसेंब्लीन उलोवचें. आनी एसेंब्लीन हांव जाता दिसलें हे जे ते रेज करपाक डिफरंट फोरम अशें तशें करून हांव जाता तितले इश्यूज रेज करपाक ट्राय करता. किरणान सांगलां आज गांवांची नांवां दिलीं. जंय 4 मीटर रस्ते आशिल्ले पुर्तुगेजान तेंपाचे, ते रस्त्याचेर सायडीन जो कोण बारीक मनीस धंदो करता हांकां सगळें काबार करून एक कोणाचें तरी हॉटेल येवपा खातीर अशें जर सरकार कारस्थान करता जाल्यार जो मनीस सरकारान आसा ताका तो एक्सपोज जातलो आनी ताका लोक घालतले डस्टबीन. हे म्हाका खात्री आसा. The amendment has not been fully studied, but the issue is pertaining to fares. They are demanding that clarity in fares should be there. As a public citizen, I also feel that there should be clarity in fares. तुका काढली जीप लायली तुका जाय तो फेर तूं सांगतलो is also not correct. So they are demanding clarity in fares, and they are saying that a certain amendment to the Motor Vehicle Act can bring about this clarity. I will examine this legally. I will also be talking to them, also to the government, and I will try to introduce it in the private paper. बार्देस तालुक्यातल्या लोकांनी विविध समस्या तुमच्या समोर आता मांडल्यो. हेचो सुटावो करपाक तुम्ही कितपत गंभीर आसा आनी मेन नेमक्यो कितें तेंच्यो कागाळची बारीकांतलो बारीक मनीस जंय आयला ताणें तें कितें सांगलां ताजो इशू सॉल्व करपाक पर्सनल लेवलाचेर वो एसेंब्लीन रेज करून हांव ट्राय करतलो आनी ताका पर्सनली कळयतलो. आतां तातूंत सगळीं कामां जातलीं, सरकार आयकतलो काय ना आयकतलो हे सगळें तुमी पळयतले. तातूंत आपा लिपा कांय ना. सगळें कितें ओपन कळटलें. म्हजो एटेम्प्ट आसतलो जाता तितले मनशाक न्याय दिवपाक. ते करपा खातीर हांव हांगा आयिल्लो. उलोवचे पयलीं प्रश्न समजूंक जाय आनी प्रश्न समजतलो जाल्यार आयकूंक जाय. आज हांव आयकूंक आयिल्लो.